चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणकामध्ये कार्यावळींक तुमकां समजता माय महोत्सव आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आयज आमचो एक भुरगो कलाकार. हांव ताका भुरगो म्हणना कारण भुरगो आसतना तो पालकाचेर आयलो आनीक एक वेवसायीक विनोदी कलाकार कसो ताणें ह्या पालकाचेर आपली नामना मेळयल्या. म्हणटोच आमी हांगासर कोलवा आसात. कोलवा म्हटलें काय ना जायते जाणांक थोडे भोव मनशांची नांवां मनीस दोळ्या मुखार दिसतले असोच भोव मोगाळ आनी खालतो ब्लॅडवीन फेर्नांडीस आमच्या मदें आसा. म्हणटोच ताका ताचे विचार आनीक ताचो वावर आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. ब्लॅडवीन डी सिल्वा आयच्या ह्या कार्यावळींत तुका मागीर मोगाचो येवकार. तुका येवकार बाब. खरेंच खूब बरें दिसलें कारण तुज्या गांवांत आमी हांगासर आयल्यात आनीक सगळेंच नितळ आनी निवळ आसा. म्हणटच ह्या लॉकडावनांत उणेंच 60 अदीक दीस तूं घरान आसा. म्हणटच ह्या तियात्रा वयर तुवें कितें केलां? तियात्रा वयर म्हणल्यार तूं जाणा आसतो तियातून बाब की तियात्र न्हू सगलें बंद जालो आसलेलें लॉकडावना दिसांनी. आतां तरी मातशें ओपन जालां. सो घरा रावन आनीक तूं जाणा तियात्रिस्तांगे लायफ कितें बिजी आसताय. फॅमिली पासून एक टायम दिवपा मेळना. सो एक फॅमिलीकूय टायम एस दिवपा मेळ्ळो. सगळीं फॅमिली बारबो येयलीं म्हणजे एक बरें उलोवपूय जालें. तें बरें चलें मातशें. बट चडूय तें बरें दिसना न्हू घरांक बी रावप. सो मातशें त्रासूय जाले जायते. आनी आतां तूं सद्याक कितें करता? फकत लॉकडावनान घरांतूच आसा काय कितें तरी? सद्या लॉकडावन हांव कूक जालां हा घरा कडेन. कित्याक आमी UK शिफ्ट जालो आहा सद्या. सो घरा कडेन रांदपा बी सगलें मुजे पळोवं आहा. आनी आयज आमी पळयतात युट्यूबाचेर जायते प्रोजेक्ट लोक जायते कितें कितें करून घालता. स्वताचे चॅनल तयार करतात. म्हणटच खंय तरी ह्या इलेक्ट्रॉनीक मिडियांत बिजी उरल्यात. तसो तूं खंय तरी? ओय मुगलें एक चॅनल आहा आमी गोंयकार बाबा मू. आनी आमगे धाडालें चॅनल आहा यूट्यूब मिनी मारियो प्रोडक्शन न्हू. सो आमी हेच्यानी हांव कॉमेडी विडियोज अपलोड करता आनी तो आपले न्यू सॉंग्स अपलोड करता. सो आमी मातशें तितून बिजी उरताय मातशें. पूण ही कशी कितें करतात तुमी? कशी म्हणल्यार तें आतां तूं जाणा खूंय चड भोंवपा मेळना. सो आयल्या लोकेशन्स आहाय थिंगा आमी शूट कोताय. म्हणजे लोकां भितर आसाय न्ही तेश कोन. आनी रिकॉर्डींग म्हण तूं व्हडलेंशें आसना न्हू. ते दोगूय जाण मनीस आसताय एक रिकॉर्डिस्ट आनी एक सिंगर. सो मातशें हे कॅमेरा जावं बाकीच्यो गजाली कोण कोण तुमकां सांगात दिता? कॅमेरा म्हळ्यार आमगे सिंगर जुजे मास्कारेनस. तो शुटींग कोता मागीर दाडाक सिंगींग कोता आनी हांव प्रॉम्प्टींग दिता फाटल्यान. सो तीग जाणां भितर आमगे शूट जाता आख्खेंच. आतां ह्यो कार्यावळी युट्यूबाचेर गेल्या उपरांत लोकांचो फिडबॅक लोकांचो प्रतिसाद तुमकां कसो मेळटा? लोकांगे फिडबॅक म्हळ्यार बरो मेळटा. कित्याक लोकूय हेचा घरा कडेन पळो आहा आनी लोकांकूय कितें टायम पास करपाक कितें तर जाय न्हू. आनी लोक आमगे कोंकणी माचे वयले कॉमेडी जावं कांतरां जायते मिस कोताय. सो तांकां हे युट्यूबाचेर तांकां चोवपा मेळटा. ब्लॅडवीन म्हाका उगडास आसा जायतो तेंप जालो हें वावर तुमी करीत आयल्यात. तियात्रांत बिजी आसलेत तरी पूण ह्या युट्यूबाक त्या वेळार तुमी म्हत्व दिलें आनी आयज जायते जाण आतां येतात. तुवें जेन्ना फाटल्या दिसांनी लॉकडावन जावच्या आदीं जे व्हिवर तुवें पळयलेले तातूंत आयज तुवें अपलोड केल्या उपरांत व्हिवर कितले जातात? आयज म्हळ्यार पयलीं आमकां जायतें हें जालें. कित्याक न्यू चॅनल आहा तेतून लोक व्हडलेस चोवपा वचना. बट लोकां स्लो कळ्ळें आमगे चॅनलाचे कॉमेडी विडियोज येताय जावं तियात्रा ट्रेलर येताय जावं कांतरां येताय. सो लोकां तें कंटेंट आमगे जायतें लायक जालें. सो आतां म्हळ्यार पयले व्हडलेशे व्ह्यूज येनाले. आतां रोखडे आमगेले 10,000 क्रॉस जाताय. 20,000 78,000 पासून व्ह्यूज क्रॉस जाताय. खरेंच खूब बरें दिसता. त्याच पासून हांवें विचारलां ही कलेचो मोग तुका तुज्या घरांतूच सगळे कलाकार आनीक सगळे आख्खेच
तरी आसतना भुरगो कसो तूं केन्ना पालकाचेर चडलो? सांगपा म्हणल्यार तूं जाणा आसतलो आमगे दाडा त्याच दीस मामाय आमगे कांत्र मुडपी दाडागे आल्बमा आनी मुगे तितीन जावं तितीव त्याच दीस. सो हांव तेच एनवायरमेंट हांवें व्हड जालां. सो कितें जालें हांव दाडा बारा सदां तियात्रा बी वयतालो पयलीं आनी ल्हान आसतना दाडागे शो कसो आसा तियात्रा हांव मामा बारा सकयल बसून तियात्र चोयतालो. सो दाडा आनी लोना कांत्र मुटालीं. सो ती कांत्र मुटमुटा आसतना ही हांव धाकलो आसतना 3 वर्सां कितें जालो हांव सकयल बसलो तो उठोन हांव स्टेजीचेर वचोन नाचपा लागोली ही. सो तो मुगे पयले सो हांव स्टेजीचेर येयले. सो मागीर स्लो करून हांव दाडा बारा तियात्रा वयतालो. तेदो हांव कॉमेडियन मार्कूस आयज तो आमचे मदना लेट कॉमेडियन मार्कूस तो सदां दाडा म्हणटा ही हो तुगे चेडो बारीकसाणेन तियात्र चोयता मू आपल्या दिसत व्हड जाल म्हणटरी तियात्रिसू जातो मू. तेदो दाडा घराको येवन मुको विचारतालो तूं तियात्री जाता काय? तेदो हांव म्हणटालो हांव तियात्री जावपाना हांव हातीन सुटकेस घेवन हांव ऑफिसां कामां वयता म्हणटा ही धाकलो आसतना. सो अशें करून तियात्र चोयन म्हाका तियात्रा मोग येस जालो. तेदो हांव दाडागे शो माय ती माय बायल ती बायल तेदो हांवें दाडा म्हणलें म्हाका एक धाकटो रोल बरय मू धाकटो आसतना. तेदो तो म्हणपा लागलो शो रानिंग आहा 15 तरी शो जाल्ले आमगेले तेदो. सो आतां आनी म्हज्यान कितें कोण स्क्रिप्ट एड करपाक काय हांव तरी आसतना कोंतान ना म्हाका जाय तें जाय म्हणून ही तेदो म्हाका तेणें एड केलो. सो माय ती माय बायल ती बायल हितूंतल्यान म्हाका एक धाकटो रोल येस मेळ्ळो. सो तेश कोन्न हांव मुखार पावलो. मागीर टोनी डायसान तियात्र काडलो कोर म्हजें काडीस तुजें काडचो सारकें म्हूण. तितूंकूय सोगले तेणें यंगस्टरां गेलोले आनी तितू यंगस्टरां मदें सोगले यंग म्हणटो हांव आहलोलो. सो ते तियात्र अशें मागीर कोन्न हांव मागीर हें कंटिन्यू केलें मुगेलें. आतां जेन्ना तूं शिकतालो जायते फावटी तुजे बरोबरचे भुरगे तुका पालकाचेर पळयताले आनीक तूं कॉमेडी कोत्तालो जावं कितें तरी कोत्तालो तेन्ना ते तुज्या इस्कॉलान गेल्या उपरांत जावं तूं कॉलेजीक वेता आसतना थंय गेल्या उपरांत तुका ते भुरगे कितें म्हणटाले? भुरग्यान तूं जाणा ती भुरग्यान सांगो जाय वदत जा तुका तियात्रिस्तागे चेड कोताय वदत जा तुका क्रिटिक्सूय मारपा आसताय. म्हणजे हांव इस्कूल लायफ आनी मुगे कॉलेज लायफ म्हळ्यार चडश्यो टिचर म्हाका बरो कोताल्यो कित्याक हांव सगळे प्रोग्राम्स आसताय तितून पार्टिसिपेट कोतालो कॉमेडी कोतालो सिंगींग कॉम्पिटिशनाकूय पार्ट घेतालो. सो म्हाका सगळीं बरो कोतालीं कित्याक एक एंटरटेनमेंट तरी तेंगे बरो जातालो कित्याक तियात्रीस एक आहा एस म्हूण. सो आनी एक 2-3 भुरगे आहलोले तियात्रीस आमगे हितून. सो आमी मेळून कितें ना कितें तरी कोताले जावं हांव मागीर आमगे ड्रामर ट्रेमसन मागीर लायटमॅन दिनेश आमी बारबो शिकताले. सो आमी कितें ना कितें तरी कोतालेच स्कूल डेजान. जेन्ना तियात्राक वेतात जावं तियात्र करतात तियात्र केल्या उपरांत ऑडियन्सा कडल्यान आमकां जायत्यो ताळयो पडटात. थंयच्यान आमची कुशलकाय वाडटा. तुज्या आवडीचो ज्या सुवातेर तुका वचत थंय लोकांनी वाखाणला असो तियात्र खंयचो? म्हाका वचत थिंग लोकांन वाखाण म्हणटा तियात्र आमगे दाडान तियात्र बरयलोलो तो म्हणल्यार कित्याक भुरगीं आमची गिरेस्काय म्हूण. कित्याक भुरगीं आमची गिरेस्काय हो तेणें सगळे न्यू भुरग्यांक घेवन तियात्र काडलोलो आनी सामवे तरी म्हाका तेणें एक बरो रोल बरयलोलो साम मेजर रोल आनी तितून म्हाका लोकांगे बऱ्यो एप्रिसिएशन मेळ्ळ्यो कित्याक एक बरो कॉमेडी रोल कोता हांव तितून. सो लोकांक तें लायक जालोलें मुगेलें. सो तोच टायम येस तो लोकांक म्हाका बरो एप्रिशिएट करपा लागलो आनी म्हाका एक तियात्री जावपा एक उर्बा अशी येयली ती भितरल्यान. खरेंच ब्लडून म्हाकाय बरें दिसता कारण तुजो डाडा म्हणजे मिनी मारियोचो पूत म्हजे बरोबर आसा. इतलेंच पासत म्हणटा की ताणें जायत्या नव्या भुरग्यांक हात दिला आनी पालकाचेर हाडल्यात. आयज ते भुरगे पालकाचेर पोरजोळटात. जायते जाण म्हणटले आमकां कोणें हाडला तो उगडासूच ना कारण मातशें तियात्रीसपणाचें कितें तरी शस्त्र हातींत पडल्या उपरांत सगळे विसरतात. सो हें घडटा आनी हें जाता. आमी ताचेर व्हडली भासाभास करची न्हय पूण तूं फकत एक विनोदी कलाकार कसो उरोंक ना.
तुवें कांतारांय सादर केल्या. होय हांवें जायते कांताराय म्हणलें. एक टायम आसलो हांव कांतर म्हणपा म्हळ्यार सारको म्हज्या पांयांतल्यान जोर भायर सरतालो आनी तो म्हळ्यार इवन कित्याक भुरगीं आमची ग्रेस काय त्या टायमा पासून म्हाका धाडान कांतार बरयल्लें. तेदो मुको हांव कांतार म्हळ्यार हांव सारको भितालो पयलोच. आनी रिहर्सल म्हळ्यार हांव 10 मेत्र पयस रावतालो कित्याक आमगे दाडा सिंगर म्हणटरी ताका सारकें कांतरां परफेक्शन जाय आसलेलें पयलींसून. सो मागीर अशें करून करून हांवें मागीर स्लोली मागीर कॉमेर्स केल्लें. तो तियात्र जायन आनी एक 2 वर्सांनी अशें. आमच्या ऑडियन्साक एक कांतार. होय आमगे दाडागे तियात्र भायर सरलो. निजाचे गोंयकार आमी भाड्याचे गोंयकार तुमी रिसंटली तितून हांव एक सोलो म्हणटालो तो हांव म्हणटा. कितें रे बाबा चेडवाची मोदां कुडीची केल्याय दिसताय वोदां कुडूक ती घालून खा म्हणटा गिदां जाणटी म्हणटा पळोवंक ना आमी आमच्या वसलें विदां कुडीक पयल्यार दिसता उणें पडलां लुगोट कुडूक ती घातल्यार चेडे जाता होट तोरणे कुडीक पयतोच कुडीन शिजता रोगोत बोंबली उक्ती दिसता बोंबलेन तांच्या घालूंक जाये बोहोट आरे बोंबली उक्ती दिसता बोंबले तांच्या घालूंक जाये बोहोट. ही कांतारां दाडा कंपोज करता काय तूं आतां कंपोज करूंक लागला. सांगपा म्हळ्यार दाडाक कंपोज करता आनी हांवूय थोडें भोव कंपोजींग करता बट हांव ताका दाखयता करेक्शन कितें करपा. आतां आयज मेरेन तुवें कितले सुमार कांतारां म्हटलीं आसतलीं. हांवें म्हळें आसतलीं 20 ना ते 30 तरी कांतरां हांवें म्हळें आसतलीं. पूण तुका सोलोवंक म्हणून आवडटा काय दुयेर्त जावं बाकीच्यो. सांगपा म्हळ्यार म्हाका सोलो म्हणपा आवडटा आनी मुगे तूं आवरेल तूं बारा म्हाका दुओ म्हणपा सारको चड आवडटा. बरें सेट. हय सेट तें आमगे एक पयलींचो एक कॉम्बिनेशन जालो तें सो बरें दिसतालें. ब्लॅडवीन आमी तियात्रांक पळयता आसतना तियात्राची जी कॉमेडी आसता ती थोडे फावटी पार्टींत आसता. आदले जे तियात्र आसले ती पार्टींतूच आसली आनी आयज सायड शो म्हणजे रोड सायडीच्यान आनीक एक स्टोरी तयार जाता. तुका खंयची चड आवडटा रोड सायडीची काय पार्टींतली. सांगपा म्हळ्यार तितून बाब म्हाका घरांतू कॉमेडी चड आवडटा कित्याक एक बरें कॉम्बिनेशन आसात तें म्हणजे कित्याक लोकांकूय लायक घरांतू चड कॉमेडी आवडटा बट भायली कितें जाता लोकांक आयज काल लोकांक कॉमेडी चड जाय तियात्रां कंपेर्ड टू स्टोरी सो ती कॉमेडी करूंकूय पडटा. खरेंच म्हाका खूब बरें दिसलें कारण जे पार्टीन जी कॉमेडी आसता ही ओरिजिनल म्हणजे तियात्र फॉर्मेटांतली सारकें आनीक ही बाकीची ओडेची कारण तितूंतल्यान आनीक एक स्टोरी बरोबर हय भायर सरता. तर ही जी कॉमेडी आसता थोडे फावटी जे बरोयणार आसतात तांच्या कडल्यान ही कॉमेडी बरयलेली आसना. हय ते तुका जाय तें तूं कर म्हणटात. अशें तुका केन्ना तरी खंयच्या तियात्रान. सांगपा म्हळ्यार वय जायत्या तियात्रान जालां कित्याक चडशे तो डायरेक्टराक कॉमेडी बरोवपा वदां कोणा सो ते कितें कोताय प्रोफेशनल कॉमेडियन जावं एक दीस तांकां आपयताय बसयताय एक डिस्कशन अशें कोताय कितें अशें केल्या बरें एक कोण एकलो तरी एक कॉन्सेप्ट घेवन येता सो तेजी एक 4 कॉमेडी तरी सेट कोताय. सो थिंगा कितें जाता कॉमेडी मुट्टी बरोवपाकूय एक्चुली मातशें बरी डिफिकल्ट एक 4 जाण तरी बसवले कॉमेडियनू तरी हांवें 2 उतरां दिलीं तेणें 2 उतरां दिलीं तेणें 2 उतरां दिलीं हेजी कॉमेडी क्रिएट कोताय. पूण तुका केन्ना तरी कोणें म्हणलां की ब्लॅडवीन ही कॉमेडी तूंच थाराय तूंच तांकां घे आनी तूंच कर. हय जायते पाट जालां कित्याक युजली आतां गोडे 4-5 सिजन जालें आसतलीं धाडालीं हांव कॉमेडी बरयतां धाडा सो आख्खें फॉर्मेट हांव कोतां बरयतां आनी धाडाको दितां कितें करेक्शन जाय जाल्यार कर आनी मागीर रिहर्सल आसा सगळ्यांक बसयताय आनी स्क्रिप्ट दिताय जे हांवें बरयलेली. आतां कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना तुज्या दाडा पासत खंयचो एक कांतार जावं कांताच्यो एक 4 वडी. आसले दोग शेजारी एक भास ते कोरी तांचे मोदें ओशी खबर चलो मोजो जीव दादोशी जालो मोजे बायलेन पुलाव केलो तो पटफुटो सोर हांवें खालो कोणें सांगलें ताणें रांदलेलें तें गोस्तान जेवलो तें जेवून म्हजो जीव दादोशी जालो सुमार नासतना पोटाचो बुचभर जेवलोलो तो ओजीन जावन मेलो नाका आसलीं बोंडोलां फोडटा चिंतिना पळयता म्हणून देव बोळसान तुजें कितें आसा तें पळोवन तूं मारशेव मनशाचें जिवीत जावन आसा मोजेचो केव बुचभर जेवून फायदो ना इल्लेशें जेव पूण गोस्तान जेव.
तियात्र न्हेसोंक लागल्यार तुका जायतीं वर्सां जालीं. हय म्हज्यान तुका भुरगो म्हणोंक जाता पूण तियात्रान तूं सिनियर. हय म्हाका 18 वर्सां जालीं हांव तियात्रां नाचोंक लागलें. सो हे 18 वर्सां कॅरियरान म्हाका जायतो आदार दिलो म्हणटाय तो कॉमेडियन आंबीन. कित्याक हांव ल्हान आसतना म्हाका व्हडलो कॉमेडी म्हाका करपा जाय ती विश आसलोली बट म्हाका ती कोणाली कितकोन करपा ती. सो कॉमेडियन आंबे धाडागे बरो फ्रेंड आनी म्हाकाय तो सारको जीव परस कोता. तेणें म्हाका जायतो मोल्ड केलो. तेणें शिकयलो म्हाका कॉमेडी कितको करपाची, कॉमेडी टायमींग शिकयलें तेणें म्हाका. जोक कितको क्रॅक करपा जाय, जोक कितको क्रॅक करपा न्हू लोकांकूय हांव कितको जोक अंडरस्टँड करपा जायो हें सगलें हांव कॉमेडियन आंबेको शिकयलां. आनी हांव कॉमेडियन आंबे मुगे गुरू मानिता पयलीं सावन. तर तूं आयज मेरेन कितले तियात्र न्हेसला? हांव चोवपाक गेलो जाल्यार तियोतोन बाब हांव 100 मायज तियात्र नाचिलां. सबस्टिट्यूट सायडीन आनी सबस्टिट्यूट दोल्यार ते 150 तरी पावताय ते. आतां आमी सबस्टिट्यूट तियात्र जे आसात गरजेक आमकां वयचें पडटा. गरजेक गेल्या उपरांत जी कॉमेडी आदीं जाताली तशीच जाता काय थोडे फावटी तूं गेल्या उपरांत ते म्हणटात की ब्लडून तूं आयलो आनी कॉमेडी दुसरे भाशेन? हय जायते पार्ट जाला तियोतोन बाब सांगपा म्हळ्यार. आनी एक पार्ट सांगपा म्हळ्यार आमगेलो जुनियर एगन तियात्र आसलेलो. त्या तियात्रान हांव तियात्र आनी सांगपा म्हळ्यार तेणें म्हाका सारको 7 वरांचेर फोन मारलो राती कडेन आनी म्हणपा लागलो ब्लॅडून आपल्याक एक तियात्र करपा जाय म्हूण. आपणें ओके करया तियात्र. ओके केदो तो तियात्र काय म्हूण आतां 7:30 म्हणपा लागलो. हांवें म्हळ्यार 7:30 हांवें हांवें तुमगे तियात्र चोयलो ना कितें ब्लॅडून प्लीज हेल्प कर म्हणपा लागलो. तेंगे कॉमेडियना कितें तरी एक्सिडेंट कितें जालोलो वोद वाटी. आतां हांवें कितें कोत्तलो हांव गेलो तेसो तियात्रा. एक सायडी कॉस्ट्यूम घाता, एक सायडी ओपनिंग कॉमेर्स जालां. हांव पावतांच हांव भितर सरलो न्हेसोता एकलो कॉमेडी सांगोत म्हाका अशी कॉमेडी म्हूण केली. म्युजिशियन पासून खबर ना आतां कोण कॉमेडियन येवपा आहा तो. ते चोयनूय सरप्रायज जाले आनी हांसपा लागले. आनी ते मेन रिसेसा भितर सांगिल्लें की आमकां दिसलो पासून ना म्हूण एक न्यू कॉमेडियन एड जाल म्हूण हितून आनी बरी जाल म्हूण कॉमेडी. अशे कितले इन्सिडेंट तुका उगडास आसात ज्या उद्देशी तुकाय खुशालकाय आयल्या? ह्या इन्सिडेंटांतल्यान तूं जरूर खुशाल जालो आसतलो. हय जावं जुनियर एगनाय तियात्र जावं पास्कुआले चिकाले तियात्र हांवें सबस्टिट्यूट केलां. मागीर फादर नेवील इवन तुगे शो येयल्लो तितू पासून हांवें सबस्टिट्यूट केलो आसत. म्हाका अशें जायत जाणांगे केले म्हळ्यार उगड आसा न्ही. हय आतां जी कॉमेडी ह्या तियात्रांनी तुमी सादर करतात तुका कितले कॉमेडियन बरोबर आसत जाल्यार ही कॉमेडी बरी जाता अशें दिसता? सांगपा म्हळ्यार कॉमेडियन म्हळ्यार एक 2 जाण कॉमेडियन आसले एक बरो गोश्ट येता कॉमेडी करपाक. कित्याक 3 जाणांचे बरी कॉमेडी बसोवपा मेळटा. 2 जाणांचे केल्या ते सारको म्युजिकल शो सायड शो कोताय तेश कांय जाता. इवन 4 जावं 5 जावं बट डिपेंड जाता. एक चेवडूय येसा एक ग्लॅमर तरी मातशें जायो कॉमेडी पासून. सो कॉम्बिनेशन बरें आसत तें. आतां मेरेन जे तूं तियात्र न्हेसला तुका थोडे बहुत डायरेक्टरांचो उगडास आसतलो म्हणजे जांच्या तियात्रान तुकाय बरी नामना मेळल्या आनी तुकाय रेस्पेद मेळला? सांगपा म्हळ्यार हांव मिनिंदे बांदार जावं मारियो मिनेझीस जावं फादर नेवील जुनियर एगन कॉमेडियन आंबे जायते जाणां तियात्र नाचिलो हांव. आतां हे तियात्रांनी जेन्ना कॉमेडी करूंक वेतात जायते फावटी आमचे कॉमेडियन म्हाका खबर ना तूं कितले तियात्र घेता ते एका परस 2, 3, 4 तियात्र घेतात. आनीक हे तियात्र घेतल्या उपरांत एकूच वेळार 2 तियात्र जातात. हें कशें कितें म्हाका सारकें समजना. सांगपा म्हळ्यार कितें जाता तियात्रान बाब लोकांकूय घोडये दिसता आम 2 तियात्र 4 तियात्र घेताय म्हूण. बट कितें जाता ते डायरेक्टरूय घोडये न्यू येताय वोदोच ना. सो तांकां एक वीश आसता आपल्या हितून हो कॉमेडियन नाचोवचो जावं एक तेंगे फेवरेट आसता. सो ते कॉमेडियन जावं एक्टर पयले सांगताय बाबा चोय आपल्यान उमक्या फर्स्ट प्रेफरन्स दिलां सो तुका हांव सेकेंड पावता हांव थर्ड पावत म्हूण. सो तेय एग्री जाताय. मागीर लोकांकूय कितें जाता घोडये आम चिटींग कोताय अशें म्हूण. सो हितून थोडो गुन्यांवूय वोद डायरेक्टरालोय आसता. म्हणजे जाणा जावन ते आपयतात आनी मागीर म्हणटात ना कॉमेडियन पावना कॅट केलें मरे. सारकें कित्याक तितून मागीर आमगे हें जाता. पळय आमी जे कॅट केले म्हणणारे डायरेक्टर जे आसात जावं मागीर ते लोकांक सांगतात तांच्या पासत एक कांतार
आतांची चेडवां मोदाची वेत बोरीसकट घालताय सेदाची वोदाची जांगणां पोपाची न्हय तांची जांगणां दिसताय उंटाची आदलीं चेडवां रेस्पेतान नेसो ब्लावज स्कट घाली रेंदाची वेत बोरीसकट घालता तें सोडून विंगडी बोवाय भुरगे जाल्या पोरी दुदाची. ब्लडवीन आमी तियात्र न्हेसतात, तियात्रांनी आमची भुमिका कोत्तात. आमकां कॉमेडी कोत्ता आसतना थोडे फावटी उमक्याचेच बरोबर हांव करिना, उमक्याचेच बरोबर म्हाका करूंक घोस्त येता, अशें कितें तरी जाता? एक एक पार्ट जातात तियात्रान बट तें एक्चुली घेवन बसप ना, कित्याक ही आर्ट देवान दिलोली आमकां दाखोवपा जाय ती लोकांक. हे गेलो ते गेलो राग घेवन आमी पालकाचेर रावपा शिरीपणा, कित्याक पालक म्हणलो एक होली प्लेस ती आमकां. कित्याक तो पालका आमी थोडे जाण आपले पोट पासून त्या पालकाचेर बुताय. सो आमी पालकां रेस्पेदूय दिवपा जाय. अशें करून असो नाका जालो करपाकूय शिरीपणा. तुका कॉमेडियन आंबेक आमी खरेंच सलाम करता हांव, कारण ताच्या उद्देशी जायते कॉमेडियनाक ताणें आपलो आदार दिला, सांगलां, आनीक जे कोणें आयकून घेतलां तो खरेंच मुखार पावला. तर तुका खंयच्या नामनेच्या कॉमेडियना बरोबर एक्टींग करूंक, कॉमेडी करूंक मेवलें? म्हाका सांगपा म्हळ्यार हांवें सगल्या कॉमेडियना बारा काम केलां, फकत प्रिन्स जेकबा सोड. हेरां सगल्या बारा काम केलें, कित्याक म्हाका चान्स मेळना प्रिन्स जेकबा बारा एक स्टेज शेअर करपाक. सो हेरां बारा हांवें सगल्या बारा स्टेज शेअर केल्या. तो खंयच्या कॉमेडियना बरोबर तुका चड कम्फर्टेबल, म्हणजे तुका सोंपेपण मेवलें? चड कम्फर्टेबल हांव कॉमेडियन आंबे बाराच, कित्याक आमी जायते म्युजिकल शोज करताले पयलीं, तियात्रूय केले, जावं हांवें तेगे VCD नाचिलां हांव. आनी म्हाका मुगे कॉमेडियन म्हळ्यार तो लुईस बच्चन, जॉन डिसिल्वा, जावं मुगे त्यो कॉमेडियन आवरेल्यो. सो हेंचे बारा म्हाका कॉमेडी करपाकूय बरें जाता. कॉमेडियन जोआना तेंचे परी म्हाका बरें जाता कॉमेडी करपाक. कार्नवालाच्या खेळांनी तूं नाचपाचो बंद जायना? ना ना. तुका खंयच्या वर्साक तरी ब्रेक पडला? ओय 2012 आमी एक वर्सा हेड करूं ना. सो ते हेड कोन्ना आमू दिसलोलें एक ब्रेक एस मेळटो मू. बट जाय जाणांगे हेड चालू आसलोले ते चोयन एक भितोयलें आसा अशें करून दूख एश बोगोली. कित्या कारणाक काय मू अशें करून भितो फुगार एस जावपा लागलो. इवन दाडाक कळटें म्हणजे बरें दिसना मू म्हाका. सो हांवें आनी मागीर ब्रेक घेवंकू न्हय. हांवें दाडा जायन हांव फोर्स करतालो हेड काडया मू. पूण खेळांतले आनी तियात्रांतले लोकां कडले समन हातूंत कितें वेगळोचार दिश्टी पडटा? हेळां कितें जाता, हेळां लोक सारको बोगले आसता. सो आमी कितें एक्टींग कोताय तेंचो रिस्पॉन्सूय आमकां थिंगा मेळटा सारको. आनी तियात्रां आमी स्टेजीचेर एक्ट कोताय लोक मातशे पयस आसता. सो म्युजिशियन मुखारी बसून आसता. सो आमकां तें कोणा लोक एन्जॉय जाता वो जायना तो. हेळां कितें जाता म्युजिशियन सायडीन आसता आनी लोक मुखार बसून आसता. सो आमकां सारको डायरेक्ट कनेक्ट जावपा मेळटा ऑडियन्सा कडेन. आनीक आतां जायते तियात्र नाचला, जायते फावटी ऑडियन्स ग्रीन रुमान जावं फाटल्यान येता आनीक मेवता. अशें केन्ना तरी खंयच्या तियात्राक तुका येवन? जायते फाटी लोक मेळटा. तुगे कॉमेडी आमकां लायक जाता, तुगे कांतरां आमकां लायक जाताय. सो लोक एप्रिसिएट कोता भितोयन. तें बरें जाता जिवा. कित्याक एक तियात्र दिसायन कितें तरी म्हणजे भितोयल्यान काडजान एक बरेंचो फिलींग येता. एक असो मनीस आसा की जो तुका दर एक तियात्र ज्या तियात्रान तूं न्हेसता त्या तियात्रांक तो येताच असो कोण तरी मेवला? वय जायत जावं मेळ्ळे की ते येताय तुगे कॉमेडी तुगली लायक जाता. आमगे बाबा पासून तुगली कॉमेडी लायक जाता. तो हॉर्सां कोता अशें करून जायत जावं येताय. तुका दिसना की तुजे उद्देशी आनीक कोण तरी नवे कॉमेडियन ह्या पालकाचेर तूं न्हेसता, तूं भुरगोच आसतना ही कॉमेडी कोत्ता ती पळोवन कोण तरी मुखार आयले जावं आयज ते पालकाचेर आसात? भुरगे म्हळ्यार हांवें पासून जायत जावं भुरग्या दाडा कनेक्ट केले म्हणजे हो बरो एक्टर जायत जावं हांवें. बट कितें जाता वोदोच जाणां चान्स वोदोच जावं बरें एक्टींग कोताय वोदोच जाणांको जायना. सो आमकां कोणा चडशे व्हडलें दुखोवपाच न्हय. कोणाको जायना तेका तरी एक धाकटो तरी रोल दिना आमी तेका हॅप्पी कोताय. कित्याक एक शो तरी हें करून आयज आमी पळयतात जायते कलाकार जायते कॉमेडियन ह्या पालकाचेर येतात. थोडे रोखडेच नाच जातात, थोडे तशेंच उरतात जांकां फुडार आसा. वो फुडार म्हणजे तांच्यो उर्बा, तांची खुशालकाय जावं तांकां खरेंच आपण ह्या तियात्रांनी न्हेसत रावचो हें तांच्या काळजांत केन्ना तयार जाता? सांगपा म्हळ्यार तेदोन बाब जेदो एक तियात्रिस्ट जाता तूं तेदो तुका दोन ऑप्शन आसताय. एक तुवें तुगे सिनियर आहाय तेंगे आयकपा जाय म्हणजे ते कितें सांगताय तें तूं करेक्ट कोताय तेदो तुवें तेंगे आयकपा जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार तें तूं एक
सुमराचो एक एक्टर जालो म्हणटा तूं आयक ना हांव जालें न्ही आतां तेश म्हणपा शिरीपणा कित्या मनशाय शिकोवप केन्ना बंद जायना शिकोत रावपा जाय आतां आमी शिकलो आम आजून पालकाचेर टिकलोय आमगे सिनियरांगे जावं मुगे धाडागे आम आयकताय ताका लागून आम उलय ना जा कितें जाता थोडे टायमा भितर तुका फेम मेळटा डाबकोन वच जावं चोयल तें वच जावं थोडे टायमा भितर क्लिक जाले थोडे टायमा भितर गेले कित्याक तेम पालकाकूय रेस्पेद दिलना आयज आमी पळयतात लॉकडावन जाला आनीक थोडो भोव खंड पडला म्हणजे एक गॅप कशें पडला आतां कांयच न्हू म्हळ्यार एक 60-70 दीस जायत येयले तर हो जो काळ आसा ह्या काळांत आमी तियात्राक थोडो भोव फाट करची पडल्या आनीक आमची उमेद जे भाशेन तुवें म्हटलां की यूट्यूब चॅनल जावं बाकीच्या गजालींतल्यान लोकां मुखार हाडटात तर हो तियात्र हे पिडेंतल्यान सुटोन केन्ना मेरेन सुरू जायत अशें तुका दिसता तें आमच्यान सांगो जायना न्हू तेवतन बाब कित्याक वायरस आसा तें आजून ओको दिवपा जाय तें ओको संवसाराक सप्लाय जावपा जाय तेदो सांगपा जाता आमच्यान हें कितें जाता तें सद्या आमगे गोंय केसी जवळेश आसोनाय बट तूं जाणा आमच्यानूय कितें म्हणपा आतां सरकाराकूय आमच्यान कांय म्हणपा येना कित्याक म्हळ्यार आमी बरो न्हू म्हणटाय मागीर कारण तो लोक जो भायलो येता तो आमचोच सारकें आमगेलो लोक तो बट आमच्यानूय तेंकां आडावपा जायना तेंकांय तेंगे फामील आहा तेंकां फामिली चोवपा जाय सो आमच्यानूय कांय म्हणपा येना ना म्हळ्यार हो कितलो तेंप पासून हें अशेंच चलतशें दिसता तुका डिसेंबर जानेवारी हें सांगपा म्हाका दिसत ते भाशेन ऑक्टोबर पासून वयतलें ब्लडवीन ह्या तियात्रांनी जावं म्युजिकल शोवांनी जायते फावटी तुका एक चान्स पडला मिमिक्री आर्टिस्ट कसो हय तेतून बाब कित्याक पयलीं हांवूय अशें करून लायक म्हाकाय जायतें एक्सपायरमेंट बी करपा म्हाकाय लायक जातालें आनी हांव मिमिक्री म्हणटाय ती हांव अशें करून घराको केन्ना कोतालो तेदो दाडाय म्हणपा लागलो तूं एक पाट ट्राय कित्याक कोना काय मू तियात्रा मिमिक्री करपा म्हणलें म्हाका ना हांव कॉमेडीचें हांव सॅटिस्फायड आहा म्हणलें बट तो म्हणपा तरी आसतना एक पाट ट्राय कर मू बट जेदो हांवें ट्राय केली तेदो लोकांक मुगे मिमिक्री लायक जाली आनी स्पेशल हांव मिमिक्री करपा पासून 2 पाट युके वचोन येयला मिमिक्री करपा अशी म्हणटा आमच्या ऑडियन्साक ह्या खिणांत कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं मिमिक्री हांव चेचिलाय मिमिक्री करता अरे बाबा हय 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 हे चेचिला हे धोंपणा आनी तें तुगे तोगलें पासून आसपाना उगडास तर आनी एक जाण जावय चेचिलाक जायना म्हणून कांय ना सगळें जाते चेचिला कडेन हो जायना म्हणटा ती एकूच आनी ती म्हळ्यार रेप करपा आनीक एक आवाज आनी सद्या सगळे आवाज बसलो हाय लॉकडावन हय म्हणटच हो कॉमेडियन नवीन ब्लॅडवीन डिसिल्वा आयच्या ह्या कार्यावळीन तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हज्या सांगाताक रावलो आनी तुजे थोडे अनुभव आमी लोकां मुखार ह्या थोड्या वेळाक हाडपाचे प्रयत्न केला तर खासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान आनी म्हज्या वतीन काळजाचे कोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं तियात्रान बाब आनी इतल्यानूच ब्लॅडविना सांगाताक आयची माणकामते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस